आमचं पसणार आमचं धाकटेर आमचं वय सगळं जाऊन या वक्तान देणी सगळं आम्हा समेसन तू देव हर एक लागी नवे काळीज दी बदलावाचे काळीज दी हर एक लागी तू गुण हालेलुया 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 Praise Jesus, thank you Jesus, आराधना तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू जय जयकार तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 Praise Jesus, thank you Jesus, हालेलुया 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 Praise the Lord, praise the Lord आराधना तुका सुमिया जेजू ओगलाब तुका सुमिया जेजू तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जय जयकार तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, praise you, Jesus. बस यहाँ या सोमियाक पळे तेरा वियांक भावांनी भयणीनो आमी जाणाव आमी सगळीं अस्कत सैमाची मनशा सैमान आमी जल्मल्ली देखून कोणी हांगासर सांगूंक जायना कोणाक हांव एक सांत हांव एक भाग्यवंत पूण आमी सगळीं त्या सांताच्या त्या वाटेर आमी आसाव सांतीपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या वाटेर आमी आसाव देखून हर एक फावटी आमी जावं आराधना करता सोम्याक मान करता होगलाप करता पूण आमची जावं पूर आमचें वोंट आमचें काळीज आमचो आत्मो आमची कूड नितळ जावंक जाय हांव तर गायल्लें काळजाक ह्या वैजतावन फकत मेळचें ना आमी जाणाव जर तर एका वैजाक मेळचें तर एका धाकट्याक मेळचें तर अपॉयंटमेंट काणी घेवंक आसा पूण धाकट्यार त्या दीस फ्री आसा गी तो वयस फ्री आसा गी गेल्यार कितलो वेळ राखून रावंक पडटा सकाळीं गेल्यार आमी सांजेर घरा पावता तितलें रश आसता पूण भावन भयणो हांगासर ह्या वेदीचेर असलो एक वैज आसा असलो एक धाकट्यार आसा ताचें अपॉयंटमेंट काणी घेवची गरज ना बिलकूल ना कित्याक 24/7 म्हणटा हांव दिसाच्या 24 वरांय वो वयस वो धाकटेर केदाळ्ळें कोणाकी जाय जर तर वखद जाय गायल्ल्या ह्या आत्म्याक गायल्ल्या ह्या कुडीक गायल्ल्या ह्या मोतीक वखद जाय फर्स्ट एड जाय प्रथम चिकित्सा जाय तयार आसा कित्याक ताचे तें आसा ते गूण करचे हात बळादीक हात पवित्र पुस्तकान पळया रक्तस्रावांत ह्या पिड्यांत वळवळतली 16 वर्सां जावन ती स्त्री एक दीस तिणें आयकलें जेजू विशयान जायतें एक वयस असलो गूण करचो म्हणून तिणें आयकलां जायते फावटी पूण त्या जेजूक तें मेळूंक ना तिका असलो एक दीस फावो जालो एक मेमोरेबल डे म्हणटा हांव विसरणांतलो एक दीस तिका फावो जालो तिच्या जिवितान आनी सोमी देवाचे उतार परगट करता आसतना खोबरे विणे येवन त्या सोमयाच्या त्या लोभाक ह्या वस्त्राक ह्या न्हेसणेक ती आपुडटा तितलेंच सोम्याची सकत ताचे तावन देंवोवन त्या स्त्रियेक वेता कित्याक सोमी जेजू जाणा आसलो त्या वखदां ताचे ते आसतली ती सकत देंवोन गेल्या पूण तो नेणा कोणाक गेल्या की म्हणून ह्या स्त्रियेक गेल्ली कित्याक तिणें वर्त्या भावार्थान एक पिडेस्त जावन ती आयिल्ली देखून वर्त्या भावार्थान सोम्याच्या न्हेसण्याक तिणें आपुडता ती स्पर्श करता त्याच घडये ती गूण जाता वसूंक गेल्यार मार्क सोवांजेल अध्याय 5 वळ 25 अपुर्बेन बरोवन आसा मार्क सोवांजेल अध्याय 5 25 तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें देखून लोकां जोम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपुडलें फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हूण तिणें चिंतलें कसलो एक अपुर्बेसो एक भावार्थ फकत ताचें आंग वस्तूर आपडलें पळो तिणें येवन सांगूं ना गे सोम्या म्हाका गूण कर उक्त्यान सांगूं ना तिणें उक्त्यान तिणें भावार्थ दाखोवं ना पूण तेच्या काळजांत भावार्थ आसलो आनी चिंतलें आपूण आपुडल्यार बरो सांगचें म्हणूनच ना ह्या सोम्याक आपुडल्यार बरो
आपूण बरें जातली. आनी त्याच घडये आमी जाणाव तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली, आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेन्ना जेजू आपणा भितरले सकत भायर गेले म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन पाटी परतोवन म्हजे आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक येणे तेणें पळयतलो. तेदुआ आपलें तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयान सरपडली आनी सगळें सत तशें आसा सारकें ती सांगे लागली. थंय जेजून तिका म्हळें, दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान तूं वस आनी तुज्या पिड्यांतली तुका सुटका जावं. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज हांव आनी तुमी हांगासर ह्या देव मंदिरांत स्वाम्याक आराधन करचे ह्या वखदां जावं पुरो आमचे वोंट, आमचे काळीस, आमची कूड, ह्या कितेंच आमच्या जिवांत आसले विश्वे थोड्या कारणांत गायल्यात, जावं पुरो आत्मीक तरान ते गायल्यात. आनी केदां ते गायतात, केदां ते आमच्या चिंत्या शारिरीक तरान एक आमकां गायी जाल्यार गूण जायचे जाल्यार आमी दाक्तर लागीं वता, मुलां पुसता. पूण आत्मीक तराचे गायी दाक्तर लागीं वचोंक जायना. खाली या वय जाल्यार की आमी येवंक जाय. पूण केदां आमचे आत्मीक तराचे गायी जीवस उरतात. सांगा पळया, केदां आसूंक पुरो ते. वेन डज आवर स्पिरिच्युअल वुंड्स म्हणटा आमी, ते गायल्ले गाय आनी की जीवत उरतात. मुलां पुसल्यार ना. केदां जीव उरतात सुखानांत. जर तर आमी काळजांत धांवन एकामेकाक भोगसूना तर आमच्या मोतीन काळजांत कितेंय आसा तर उणेपण आसा तर हगे आसा कितें जावंक पुरो, देखून आमच्या गायांनी की जीवत आसात. पूण हे गाय आज सुकून वेचे आसात. आमी ह्या सोम्याक आपुडटा आसतना हे गाय खंडीत जावन आज सुकता. देखून इल्ले वेळ आमच्या आत्म्याची अंतस्करणाची आमी जडती करया. कसले गाय ते जिवे जिवे आसात, कसले ल्हान ल्हान सुखी आमी केल्यात, कसल्या पिड्यांत आमी वळवळ नासाव आनी आमी आज खोमेले कितें मागूंक आयल्या खंयच्याय विशयांत पिडे विशयांत हे सगळें आज सोम्यतान गूण जावचे पयलें आमी सोम्या लागीं सांगूंक आसा. सोमी असले म्हजे गाय जिवे आसात, म्हाका गूण जावंक जाय आज. देखून आज घरा पाटी वयता आसतना हे खंयचे गाय आसो नजो हे सुकोवंक जाय म्हणलें मोतीन दवरया भावांनो म्हणून. देखून एक घडीभर आमचे उणेपण आमी वळखून घेवया. जावंक पुरो देवा विरोध केल्लीं पथकां, मनशा विरोध केल्लीं पथकां, आमच्या पेल्या विशयान केल्ली विरोध केल्लीं पथकां. आमी म्हणटा हांव बदकी सर्पदूदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून केल्लीं पथकां आसात. मनान चिंतून तोंडान उसारून केल्लीं पथकां आसात. वायट आदारून केल्लीं पथकां आसात. वायट आदारून आनी बरें सांडून केल्लीं पथकां मुस्तात. हे आमी म्हणटा आमी पथकां वळखता. हो म्हजो अपराध. आज हे सोम्या लागीं एक घडीभर आमी चिंतून पळया. वायट आदारून आनी बरें सोडून कसलीं पथकां आमी बरें केल्यात, कसले सुखी घडल्यात आमचे तावन. जावंक पुरो आमच्या अस्कसायबा वरवीं सुखी घडटात ना म्हूण न्हय. हांवें म्हळें कोणीय बगेवून न्हय, घडटात पूण घडिल्ले आमी वळखूंक जाय. आमी पळया खूब सारेचो सक्रामेंताक आमी वता वयमू, केदां आमची पथकां बगसतात. केवल ह्या जगान प्राजीत करा म्हूण केल्यार पावना, या इल्ली बुधबाळ सांगल्यार पावना. वय पथकां त्या वेळार बगसूंक जावंक पुरो बगसतात, बेसांव मेळटा. पूण कंप्लीट जायचे तर कितें कितें हांवें केलां ती सुखी ती दूख आसात. त्या सुखीतान जिवितान बदलवण जूंक आसा. जाकेव सोम्याक पळोवंक आशेतलो, त्या रुखार सोडलो आनी सोम्यान म्हळें जाकेवा रुखांत हांव सकलो देव. ताणें सोम्या मुखार एक अपुरबायचो कुमसार तो जालो. कुमसार जालो मात्र न्ही, पथकां मात्र सांगली न्ही. ताणें कितें म्हळें, कोणाक हांवें मोस केला तांकां कितल्या मापान 4 मापान हांव पाटीन दितलो. देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा
एक प्रिपरेशन म्हळ्यार तयार करचें आनी एक रेपरेशन रिपेर करचें. समजलें न्ही? रिपेरेशन म्हळ्यार रिपेर, तें रिपेर करूंक आसा. डॅमेज जाल्यार रिपेर करूंक आसा. खंयचें एक जावंक बरो वाहन डॅमेज जालें, खंयचें जालें तें रिपेर केलें सुद्दां तें करूंक आसा न्ही. तशेंच पातकां सांगल्यार मात पावना, ते रिपेरी करूंक आसा. जाकेवन रिपेर केलें देखून म्हणूंक लागलो कोणाक हांवें मोस केला तर 4 वांटांनी हांव पाटी दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. केदोळां ताणें हें उतर सांगलें. ह्या वेळार सोम्यान कितें म्हळें? आज ह्या घरांत बचावी आयल्या. आज ह्या घरांत बचावी. कित्याक? जाका म्हणूंक लागलो हांव 4 वांटांनी रिपेर करतलो कोणाक हांवें डॅमेज केलां. भावनो भयणीनो, आज ह्या घरांत, ह्या कुटुंबांत, ह्या म्हज्या काळजांत हांवें बचावी जोडूची तर ते काल कितें हांवें डॅमेज केलां, खंयच्या तरान हांवें डॅमेज केलां. उतरान जावंक बरो, शब्दान जावंक बरो, करण्यान जावंक बरो, जर तर हांवें डॅमेज केलां तर रिपेर करूंक आसा. आनी रिपेर करचो मनीस धनी हांगासर आसा. देखून आमी सांगूंक बरो उडो आसा गाडयां कसले डॅमेज, कसले पळय हांवें केल्ले, कसले चुकी हांवें केल्ले आनी कशें आमी आज सोम्यतान बोगसणें आमी जोडचें आनी सोम्यतावन आमी कशें गूण जावचें. इल्लो वेळ आमी चिंतून पळया भावनान भयणो. आवय बापायक दूख दिलां गी हांवें, आवय बापायच्या दोळ्यांत हांवें दुखां पळयल्यान गी, तांच्या एकसुरपणांत हांवें संगत दिला गी, ताणें त्या उतर पर्यार आशिल्लें आमी दिलां गी, तांचे विरोध आमी पुरपुरल्या गी, तांकां वेळ दिला गी, आमची काळजां आमी दारूण केल्या गी, हेरांनी बोगसणें मागतना दिनासतना आमी रावल्या गी. असले ल्हान ल्हान चुकी घडटात, घडल्यात. देखून आज सोम्यता हांव आमी बोगसणें मागोवंक आसा. एक अपुरबायेचें खंतर आसा, उक्तें कर सोम्या वॉन्ट तूं म्हजें, उक्तें कर सोम्या काळीस तूं म्हजें, उक्तें कर सोम्या. आनी जे आमच्या जिवितांत कसलें आसा तें सांगती हें उक्तें करूंक आसा. आमचें तें दांपुल्लें काळजाचें दार आज उक्तें करूंक आसा. दांपुल्लें वॉन्टाचें तें दार आज उक्तें करूंक आसा. आनी ह्या खंतरा मुखांतर आमी गावया. इल्ल्या वेळांत उक्तें कर सोम्या वॉन्ट तूं म्हजें. चिंतया भावनान भयणो, कसलें तें वॉन्ट आमी उक्तें करयेत, कशें करयेत. एक घडीभर मौनपणी आमी चिंतया. सोम्या आमच्या मुखार हांगासर आसा. ह्या सोम्याक आमी पळयता आसतना हो सोम्या म्हणटा आज उक्तें करा, तुमचें जिवीत उक्तें करा, तुमचें तें काळीज. एक घडीभर मौनपणी उडो आसा काडया. जें कितें हांवें सांगलां वडिलां विशयांत तें सोडून उरिल्लें कितें ल्हान ल्हान संगती आसात की कितें आज हांव दूख धरना. कुमसार जावंक तयार जालां गी. कुमसार म्हळ्यार येजा कदें वचचें न्ही, बगर हांगाच सोम्या मुखार कुमसार जावचें. सोम्या मुखार कुमसार जावन आमचें तें डॅमेज आमी कितें केलां तें रिपेर करचें. देखून आज हें केल्यार त्या रक्तस्रावन स्त्रिये ती पिड्यांत वळवळतली स्त्रियेन कशें तें सोम्याक आपडलें, तशेंच सोमियास त्या स्पिरिता मुखांतर आमकां हर एकलें की आपूण ताची सकत आमच्या सगळ्यांचेर आज तो देव वयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज जर तर तुमकां आनी म्हाका ती आत्मीक तराची सकत आसा भावनो भयणो, हें सोम्यतान आमकां मेळ्ळ्या. दुसऱ्या खंय धांवनी न्ही, आमकां आंगडी धांवन मेळना. ती सकत आज दोडत्या मापान आमी करूंक आसा. पूण ती करचे तर वय आमचें काळीज आज उक्तें करूंक आसा. आमचें वॉन्ट आमी आज उक्तें करूंक आसा. कित्याक सोमीस म्हणटा म्हजे सरशीन तुमी येया, हांव तुमकां विशय दितां. वेलंकणी वॉर्ड आसा कंकनाडिया, तुमी पळयलां न्ही? तें काले वेलंकणी वॉर्डान कालें आसा थंय कोणाक वता? फादर मुल्ला सांत एक वेलंकणी वॉर्ड म्हण आसा, आयकलां तुमी? ना गे. ते वेलंकणी वॉर्डाक गेल्यार ते कोण पळय पी येतात तांचें पी सोडच्याक तें व्हरतात. 21 दीस तांकां तें दवरतात. पूण ते 21 दिसां भितर तांकां असली एक अपुरबायची थेरपी मेळटा की ते गूण जावन पाटी येवन मागीर पिवचे सोडून सोडटात. पूण ते
दरवट्याक वचून तुमी गेल्यार थंयसर एक अपुर्बशें एक बायबलांतलें एक उतार आसा देवाचें उतार कसलें सोम्या आमी बुडोवंक तयार जालां आमकां तूं बचाव कर खंयच्यान बुडोवंक खंयच्यान बुडोवन आसां पियोन पियोन बुडोवन आसां सोम्या आमकां बचाव कर हें उतर खंय देंवन आयलां बायबलांत हांगा पळया हें उतर देवाचें उतर आमी खंय आयकता पोरण्या सोल्ल्यांत खंय आयकता हां नव्या सल्ल्यांत वय पूण खंय तें कोणें सांगलें उतर तें पेद्रून दर्यांत वादळ व्हडलें वादळ आयलें वारें जळ वायलें कशें आतां येदें जाणालें वारें येतें आसा पावस येतें आसा आनी हे दोनी रसल्ले मसली बगूंक गेल्ले ह्या वेळार इतलो व्हड पावस आयलो आनी वारें वादळ उठलें की सोमी कालें करना आसलो न्हिदो नासलो गोरें नासलो म्हळ्यार जाण आसलो कितें बरें घट्टें आसा म्हण तें ह्या वेळार पेद्रो म्हणटा सोम्या आमी बुडचेर आसा सोम्या आमी बुडचेर आसा आमकां बचाव कर तक्षण सोम्यान तें वादळ शांत केलें प्रेज द लॉर्ड कांकनाडी त्या वेलंकणी वार्डान ती तशेंच बरयलां भायर सोम्या आमी बुडचेर आसा आमकां बचाव कर नाना तरेच्या पिड्यांत भावना मेळून आमी आसी वळवळटा आनी प्रत्येक जावन अत्मीक तरेच्या पिड्यांत आमी जावंक पुरो आज वळवळटा आसा तेंत मागणें आमी करया तेंत सोम्या जावंक पुरो नाना कारणां वरवीं आमी बुडोवन आसा आमकां बचाव कर सोम्या आमकां बचाव कर म्हणलें मोतीन दवरनो गावया कंतार उक्तें कर सोम्या तूं वॉन्ट टू मचे पान संको 100 पेज नंबर Ukteker somya won't moche Ukteker somya won't moche Pergantu kadivun maima tuji gabun Ukteker somya won't moche Sangata Ukteker somya won't moche Ukteker somya won't moche Pergantu kadivun maima tuji gabun Ukteker somya won't moche आमच्या वोंटांनी कितें भला उलयलां भावनान भयणीनो कितले जाणांक आमी दुखयल्या त्याच वोंटांनी आमी आज मागया आनी सोम्या लागीं परत मागया उक्तें कर सोम्या वोंट मुझे ह्या वोंटांनी कितल्या जाणांक आमी शिरापल्या ह्या वोंटांनी आमी कितल्या जाणांक पाड उतरां उलयल्या ह्या वोंटा वरवीं कितल्या जाणांची काळीज आमी दुखयल्या सोम्या उक्तें कर हें वोंट मुझे अर्गां तुका दिवंक महिमा तुजे गावंक परत आमी गावया उक्तें कर सोम्या Ukteker somya won't moche Ukteker somya won't moche Ergantu kadivum maima tuji gavum Ukteker somya won't moche भावनान भयणीनो उक्तें कर सोम्या कान तूं मुझे म्हणलें आमी मागया कित्याक अस्क सैमांत ह्या कानांत आमी काल बरें आयकता बरें आयकता गी वडिलांत भुरगीं बरीं आयकतात गी ह्या भुरग्यांत वडिलांक कितें आयकतात सोम्यांत आमी कितें आयकता कसलें अपुर्बेचीं उतरां आमी आमच्या कानांत आयकता हो संवसार आमकां कितें सांगूंक आसा तें आनी काल बरें आमी आयकता ह्या कानांत खरोपटी दुबळ्यांक थंय ह्या पिड्यान वळवळटनी तांकां पळयतना आमची कानी बंद आसतात तांच्या विशयांत आमी कितेंय आयकूंक आमी आशेना देखून आयच्या दिसा सोमी म्हणटा उक्तें कर तुजें कान कित्याक ताळो म्हजो आयकूंक खुशी म्हजी समजोवंक उक्तें कर सोम्या कान तूं म्हजें गावया
uktek somyakan moche uktek somyakan moche ताळो तुझो आयकोंक खुशी तुजी समजोंक उक्तेक सोम्यान मोचे दोळे दोळे उक्ते कर सोम्या आमचे सगळ्यांचे भावन भयणीनो आमकां हर एकल्यां की पळया सोमी ताच्या दोळ्यांनी पळयत आसा आमकां हर एकल्यां की सोबी दोन दोळे सोमयान ते दिल्यात कित्याक दिल्यात एकामेकाक पळोवंक पहिले सो ते सोमयाक पळोवंक उपरांत आमच्या कुटुंबाच्यांक पळोवंक आमच्या सेसां माऱ्या भाव भयणीक बऱ्या भावर्ताच्या दोळ्यान पळोवंक वायट दोळ्यान न्ही आमकां अपुरबायेची दिश्ट आसा कुर्डी काय येवना वी आर नॉट ब्लायंड आत्मिकाराची आमकां थोडेपडची जावंक पुरो वी बिकम ब्लायंड स्पिरिच्युअली पूण आज वळखून घेवया ह्या दोळ्यांत आमी कितें पळयता ह्या दोळ्यान आमी कितें वाचता कित्याक सोमी म्हणटा तुका हांवें दोन दोळे दिल्यात उजवाड पळोवंक सोबाय सोमयेची देखूंक अनुभव करूंक हे आमकां दोळे दिल्यात थोडे पडचे आमी ग्लास घालता व्हंकलांक घालता कित्याक थोडे पडचे दिश्ट आमची उणी जावन येता पूण भावन भयणो आज आमच्या आत्मिकाराची दिश्ट जर तर उणी जाल्यार जावंक पुरो तर सोमयाची सोबाय ते पळोवन हांव तर ह्या उजवाड आमी एकामेकाचो पळोवना तर ह्या दोळ्यान जावन कितें वायट आमी पळयना तर येस सोमया जावन बक्षणां मागया आनी गावया उक्तें कर सोमया दोळ्या म्हजे उजवाड हांवें पळोवंक सोबाय तुजी देखूंक उक्तें कर सोम्या दोळे मोचे उक्तें कर सोम्या दोळे मोचे उजवाड हांवें पळोवंक सोबाय तुजी देखूंक उक्तें कर सोम्या दोळे मोचे सोमयान आमकां दोन हात दिल्यात भावन आनी भयणीनो पळय आमचे ते हात आनी ह्या हातांत 10 बोटां आसात सोमयान कित्याक काय आमकां हात दिल्यात कंतरान म्हणटा हांवें भाव भयणीक बोगसूंक सेवेक तांच्या लागूंक हे सोमयान आमकां हात दिल्यात थोडे पडची हाताक आमकां लागल्या वेळार आमकां दुखता ह्या थोडे पडचे हात आमचे फ्रॅक्चर जाता थोडे पडचे बोटां आमची इंजर जातात थोडे पडचे आमकां हाताचे बावळे आमकां पडापड उरतात हे जावंक पुरो थंयचे थोडे पडचे काम करता आसतना हे कितें घडटा आसतना पूण आमकां हे सोबीत हात दिल्यात सोमया खातीर देखून आमी दोनी हात वयर करून आमी सोमयाक आमी अर्गां दिता सोमया सूप करपा उरता सोमयाक वंदन करता स्तुती करता आराधन करता सोमयाचो वैभव आमी गाता सांगत आस सोमयान हात दिल्यात हेरांक बेसांव दिवंक हात दिल्यात हेरांचेर मागणें करूंक मारूंक न्ही कितले बोटी आमी हातांनी दुसऱ्यांक मारलां जावंक पुरो आमच्या आवय बापायक मारलां जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांक मारलां जावंक पुरो ह्या भुरग्यांनी आमकां मारलां जावंक पुरो ह्या सेसां मारा लढाई करून तांकां आमच्या हातांनी आमी मारलां जावंक पुरो देखून आमी हात हे मेळयल्यात ह्या पुरबायेचे सोमयान दिल्ले हात आमी मेळयल्यात ह्या हातांत रावन आमी नाका जाल्लें आपुडलां जावंक पुरो ह्या बोटांनी आमी नाका जाल्लें आपुडलां जावंक पुरो वायट जावं आपुडलां जावंक पुरो आज सोमया आमकां परत म्हणटा ना हांवें तुमकां दिल्ले हात बऱ्या कामा खातीर भाव भयणीक बोगसूंचे खातीर सेवेक तांच्या लागचे खातीर गावया आमी कंतार सोमया उक्तें कर आमचे हात ह्या वखदां उक्तें कर सोम्या हात मोचे उक्तें कर सोम्या हात मोचे भावा भयणीक बोगसून सेवेक तांच्या लागूंक उक्तें कर सोम्या हात मोचे सुरूतान गावया उक्तें कर सोम्या वोंट मोचे उक्तें कर सोम्या वोंट मोचे अर्गां तुका दिवंक महिमा तुजी गावंक उक्तें कर सोम्या वोंट मोचे कान तूं म्हजे उक्तें कर सोम्या कान मोचे
ukten कसम्या कानुमोचे ताळो तुसो आयकोंक तुशी तुजी समजूंक ukten कसम्या कानुमोचे दोळे मोचे ukten कसम्या दोळे मोचे ukten कसम्या दोळे मोचे उसवाडावे पळोवंक सोबाय तुजी देखूंक ukten कसम्या दोळे मोचे हात मोजे उबे रावया ukten कसम्या हात मोचे दया करून उबे रावयात ukten कसम्या हात मोचे भावा भयणीक बोगसून सेवेक तांच्या लागूंक ukten कसम्या हात मोचे हालेलुया 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 तुका कसम्या जेजू मंगळ सम्या आमकां हर एकल्यांक तुवें सोबीत वोट दिल्याय आमकां हर एकल्यांक सोबीत तुवें हात दिल्याय आमकां हर एकल्यांक सोबीत तुवें पाय दिल्याय आमकां हर एकल्यांक सोबीत तुवें कान दिल्याय ह्या वखदां मंगळ सम्या सगळे आमचे विश्वे तुज्या पांयां तळा दवरता आनी कोणाक हांवें दुखयलां ह्या वखदां हर एकल्यांक चेर हांव बक्षणां मागता हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस आराधन तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया स्तुती सुम्या हालेलुया हालेलुया आराधन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 तुका सुम्या जेजू बसिया कीर्तनगर 103 अध्यायांत चॅप्टर 103 कीर्तन ग्रंथ कीर्तनगर अशें म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्कर्ण ताची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसार नाका ताचे उपकार केदींच विसार नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता म्हणया सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर्व तुज्यो पिडा पयस करता तुजे पिडा पयस करता तुजो जीव फोंडांतलो निवारता तुजो जीव फोंडांतलो तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता काकुळतीचो मुकुट घालता तुजी जीणभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता तुजी जीणभर तुज्या देण्यांनी तो दादोशी करता गारुडाच्या तरणाटपणा वरवीं तुजें तरणाटपण नव सरतलें गारुडाच्या तरणाटपणा वरवीं तुजें तरणाटपण नव सरतलें सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात सर्वेस्पराचें कृत्यां तारण दितात जुलूम भोगतल्यांक तो न्यायनीत करून दिता जुलूम भोगतल्यांक तो न्यायनीत करूंक दिता मोइजेक ताणें आपलो वाटो उगडाप केलो मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उगडाप केल्यो इस्रायेलाच्या भुरग्यांक आपली आसर्यां दाखयली इस्रायेलाच्या भुरग्यांक आपली असर्यां दाखयली सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलेलो सस्नीक आनी मोगान भरलेलो तो सदांकाल आरोप लावचो ना तो सदांकाल आरोप लावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना ससनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पथकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या पथकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना आमच्या गुन्यांक फावो ते परीकपण तो घेना आमच्या गुन्यांवांक फावो ते परीकपण घेना भावनान बेणो कसल्या पुरबेची उतरां पळया कीर्तनकार आमकां सांगता आज आमच्या आत्म्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या जावन पळया आत्म्या जावन सर्वेस्पराची स्तुती करा
सगळे अंतस्करण ताची स्तुती जावं, सगळे अंतस्करणांतावन ताची स्तुती जावं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसर नाका. उडासा घडयां ह्या वक्ता आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ली आश्चर्य भावना मेळिनो नवाला मिरेकल्स म्हणटा आमी कितली केल्यान, कितली आमच्या जावंक पुरो आवयच्या गर्भांतावन येदोळ पर्यंत सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ली आश्चर्य आमी उडासा घडल्यार सांजूचो वांजलाचो अध्याय लास्ट 11 अध्याय लास्ट वाक्य कितें म्हणटा, सोम्यान केल्ली आश्चर्य, सोम्यान केल्ली कामां बरोवंक सुरू केल्यार सगळो संवसारांत पावना तितलें बरयचें पडत. खंडीत जावन सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ली आश्चर्य उडासा घडल्यार आज सगळो दिसत पावचो ना कोण आज आमी हांगाच बसोवचें पडत. पूण उडासा हाडूंक जाय, उपकार बावडूंक जाय. कित्याक किर्तनकार म्हणटा ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. सोम्यान केल्ले के उपकार आमी सडता जावन सोम्यान उडासा सगळे जाणां आमकां त्या जाणां इल्लें दूख भोगता, पिडेचें वळवळटा कितें आमकां विसरूंक आसा त्या जाणां आमकां सोम्याची चड वळख हे आमकां सोम्याचो उडास. पूण बऱ्या संतोशाच्या जिविताच्या घडयेन आमी रावल्या वेळार आमी सोम्याक उडास करचो उणें विसरता ताका आमी. देखून आज ह्या वक्ता स्तुती आमी आराधन करना साव सोम्याचो वैभव पळय आज आमी आमच्या दोळ्यांनीच पळोवया. ताबोर दोंगरार घडलेलें आमच्या जिवितांत ते घडतें आसा ह्या वक्ता. देखून हांवें म्हळें वडलो पेत्रुची ती उतरां उडासा घडया, सोम्या हांव न्ही, सोम्या हांगासर 3 तांबू मारया. वय आज सोम्या संगी आमी हांगास तांबू मारल्यार पावना आमकां आमच्या घरा वचोंक आसा वय. पूण जाल्यार आज सोम्या थावन आमचें जिवितच बदलावणाचें जावं दी. जिवितांत नवालां केल्लीं उडासा घडया भोंवण. पूण चिंतलें आज आमी उठ्ठा कोण ना म्हूण सकाळीं मी उठलें हांव 9 दीस सोम्यान आमकां दिला. पळय ह्या वक्ता आमी एक नॅचरल ऑक्सिजन म्हणटा सेवन आसा, जीव आसा आमी. हो जीव पळया आमी उस्वास काडना आसा, हो उस्वास बंद जाल्यार तोली गत आमची ना. सोमी करूंक सोडना तशें. देखून एक आश्चर्यन्स उस्वास काडना आसा पळया आमी. कितल्या जाणांक आमच्या बरोबरचे उस्वास बंद जावचे रस्ता पळया. हे आश्चर्यन्स पळया. सो हजारांनी लाखांनी घडितां आमच्या जिवितांत घडल्यार घडटात, घडते आसात. पूण सांगूंक वेळ ना, पूण आमच्या काळजांत आसात. देखून आज काळजांत हांव आमी उपकाराची आठवणी करया. सोम्या ती सांगया जेजू जायतीं आश्चर्यां घडटात म्हज्या जिवितांत घडल्यान मुखारी घडटात. देखून कशें तुका हांवें तुजो उपकार बावडचो, कशें तुका हांवें अर्घां दिवचें म्हाकाच कळना. देखून आज सोम्या आमकां आपयता उडासा हाडा तुमी दिस घडलेलीं घडिता. कित्याक सांग पावलो म्हणटा निरंतरी सोम्याक आमी सोम्याचो उपकार बावडूंक आसा निरंतरी. सांग पावलोन तेसलोनिकांक पयल्या पत्रांत अध्याय 16 आनी 17-18 आसा. सर्व संगतींनी देवाक तुमी अर्घां दिया, सर्व संगतींनी देवाक तुमी अर्घां दिया. केदळां आमी सोम्याची स्तुती करता भावना बेणो तितले फावटी सोमी आमचे लागीं येता. कितले फावटी आमी सोम्याची स्तुती करता तितले फावटी सोमी आमचे लागीं येता. देखून विसर पडचो न्ही सोम्याचो आमच्या सुखाच्या घडितांत. दुखाच्या मात्र न्ही, सुखाच्या घडितांत तो सोमी आमकां आज आदार दिता. जिविताचें आमचें भविश्य पळया. त्या पुरबायेचे आमी कश्ट वावूंट काण आमी घरां बांदल्यांत जायतें आमकां आशिल्लें मेळ्ळां. जावंक पुरो चिंचे आसा हांवें वावूंट काडल्या म्हणून न्ही, पूण वावूंटाचो फळ खंयतरी मेळ्ळां आमकां ह्या सोम्येतावन. जर ताका बऱ्या घरां आसा आमी जियोन आसा, आमकां भुरगीं बाळां आसात, कुटुंब आसा आपुरबायेचें, आनी आमकां सेस्तामारा बरें कुटुंब आसा, आमकां बरें आशिल्लें फावो जालां. हें सगळें सोम्येतावन आमकां मेळ्ळां आज. देखून आज सोम्याक आमी अर्घां आनी ओगलाप दिवया. आमचे उले सोम्याच्या पांयां तळ आमी दवरया. एक घडी बरें उबे रावया आमी, आमचे हात उबारुया आनी आराधना आनी स्तुती आमी सोम्याक करया. तुमची जबाब जावन दी अर्घां आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू.
अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू हो बरो दीस तुवें फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू सगळे आमच्या कश्टांत तुवें आमकां संगात दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू बरी वडिलां तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिणेच्या हर एक कश्ट समस्येने तुवें आमकां आदार दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू पवित्र उंड्या द्वारे तुजे कुडन रगत तुवें आमकां सवंग दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिवितांत सदांच बिडक तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू सर विज्ञान वरांडे तुवें आमकां निवारिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू इगस्मती संदेश जावंक अवकाश तुवें आमकां करून दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू बरें घराणें फावो करून आवय बापाय तशेंच भाऊ भयणी आनी सेस्तामार तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिवितांत सबार आसर हें करून जिवितांत संतोश तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू सर विज्ञान वरांतले पिडे सिडे राखून तुवें व्हेल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू सर अवघडतान तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिवितांत काळोख आयिल्ल्या वेळार तुवें आमकां भरवसो दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आस्पताच्या खटल्यार आमी आसतना ह्या वेळार तुवें आमकां बुजोवन दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू वैजा मुखांतर आमी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार सगळे आमचे गाय तुवें गूण केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिविताच्या हर एक पॉयणान तुवें आमकां मरियमायेचो आदार दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू पवित्र सक्रामेंता मुखांतर कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर तुवें आमची सगळीं पातकां बक्षिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू मरियमाय सदांच आमची आवय तुवें करून दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू मरियमाया मुखांतर मोग बक्षण कितें म्हण तुवें आमकां शिकयल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमच्या जिविताच्या हर एक भावार्थाच्या पॉयणान तुवें आमकां संगात दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेसू आमचे उले मुंदरसी भावना भयणो कित्याक तसो आमी आमकां ह्या वक्ता ह्याच घडये आमचेर तो आशिर्वादांनी भरते आसा कशें आमकां मागोवंक आसा कशें आमकां विचारूंक आसा कशें उले आमकां सांगूंक आसात ह्या सोम्या लागीं आमी आमचे हात उबारून सांगया हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया होगळा जेजू आमी मागता ह्या वक्ता सर्व पासून तांकां सरासरी हर एका पासून तांचे सगळे पिडे सिडेन तुवें तांकां सांगात दिल्ल्या पासून तांच्या गरजांत पावल्ल्या पासून तांकां विशय दिल्ल्या पासून मागलें सगळें फावो केल्ल्या पासून तांकां सगळ्याक जिवितांत तुवें कृपाने आदार दिल्ल्या पासून हालेलुया 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 अर्गानी होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 अर्गां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 कंदरा मुखांतर सोम्या काम सोम्याचे होगळाप गावया 549 पेज नंबर 49 अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसीता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका वाडटा महिमा तुका सोम्या महिमा तुका जिवीत दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सोडवून दिल्ल्या सोम्या महिमा तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका
हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा होगळाक तुका सोम्या होगळाक तुका राखण पेल्ल्या सोम्या होगळाक तुका होगळाक तुका सोम्या होगळाक तुका राखण पेल्ल्या सोम्या होगळाक तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसाम दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसाम दिल्या सोम्या स्तुती तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्ल्या जेजू जय जय तुका जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सांबाळ वेल्ल्या जेजू जय जय तुका तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा तुका हरसीता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाडटा आले आलेलुया 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 हालेलुया हालेलुया सगळे त्यांच्या पिढ्याशिड्या तू पैस कर तांकां गुण कर Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Usia. भावनांनी भयणीनो, एक घडीभर आमी आमचे जर तर आमची मागणी आमचे ते सवांगी एक ते उले आसात की ते कितें आमी आज मागोवंक आयले हांवगी हें सगळें आमी आज चमेच्या पांयां तळा दवरया. सुरवेर हांवें सांगिल्लें आज आमी प्रत्येक तरान मागतले हांव आमचो जर तर भावार्थ शेळयला जाल्यार मागण्याची रूस उणी जाल्या जाल्यार या दुसऱ्यांक आमी दोळस बोगसूना जाल्यार या कसले दुसरे संगती आमच्या मदीं ना तर आमी मागोवंक उडास दवरया ह्या वखदां. सांगातच दुसरी आमची मागणी दिसावां समेच्या पांयां तळा दवरया. इगस्मतेन आमकां नवो पाप साहेब दिला लियो सौदावो. ह्या पापा साहेबा मुखांतर इगस्मता वाडोवन दी अभिवृद्धी जावं दी अत्यात्मी तरान तशी देख आमी घेवनी समेच्या त्या शेतांत निस्वार्थपणी वावर दिवंक आमकां हर एकल्यांक तसमी बोळ गटाय सकत कृपा आशिर्वाद बेसांव दिवन दी म्हण मागया. जायतीं पिडेस्त आमच्यो भाव भयणी आसात जावंक पुरो आमच्या घरांनी कुटुंबांनी आस्पत्रेनी नाना
तरांच्या पिड्यांत वळवळटात मागीर आमी तसो सोमी वयस तसो गूण करचो बळद एक हातेर हात ह्या आमच्या सर्व भाव भयणीचेर तो दवरूं देवो ह्या वखदा आनी सगळीं गूण जावं सोमयाचें तें पवित्र रगत हर एकल्या पिडेस्त भावांच्या भयण्याच्या शिरांनी वळोवन दी म्हूण ह्या वखदा आमी मागया कित्याक सोमी आमचो दक्तेर तो जाणा आमची सगळी पिडा शिडा केवळ ताणें मात आमकां गूण करयत शिवाय ह्या संवसाराच्या वैजा वरवीं जायना मरणाच्या तणीर जायतीं आसात आस्पत्रेंत आसात तांचे पासून ती मागया आमी आमच्या कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या आमची वडिलां भाऊ भयणी सर्गीच्या राजांत विशय घेवनात तांचे पासून ती मागया आमी सान लॉरेन्साच्या मजतीन प्रत्येक जावन आमचो सोमी हांगासर आसा ओ सोमी तांकां सर्वांक त्या सर्गीच्या राजांत थंयसर शांती निरंतर शांती तांकां फावो करून दी म्हूण मागया आमच्या भुरग्यां पासून मागया इस्काल सुरू जाला या सुरू जावचेर आसा बेगीनच शैक्षणीक वर्स आरंभ जावचेर आसा जायते दीस आमची भुरगीं आमची संग घरां आसलीं रजेर आसलीं आनी मुखार इस्कालाक वेतेर रावतीं ह्या भुरग्यांक तांचें मुखलें भविश्य ह्या शैक्षणीक वर्स आरंभ जावचें बऱ्यान जावं दी तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन दी जायते शिकोवन दीत आमचीं भुरगीं कित्याक भुरगीं जावन आसा आमची आस्त म्हण येत मुखार ह्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवन दी लाबोवन दी तरणाट्या पासून मागया प्रत्येक जावन कामाच्या सोदण्यार आसा शिकल्यांत पूण तांकां काम ना निरासपणान जिवन आसात काम नातले वरवीं ह्या सगळ्यां पासून आमी तांचो उडास कडेन ह्या वखदा जावंक पुरो आमच्याच कुटुंबांत आसात तीं सगळ्यांक ह्या वखदा सोमयेच्या पांयां आमी हाडया आनी मागया सोमी लागीं तांकां बेगीनच एक बरें काम मेळो सैरीक सुद्दां आसात जायतीं आमचीं भाव आनी भयणी तरेपटचे सैरीक लागना नाना कारणां वरवीं जावंक पुरो पूण निरासपण घेवचें न्हय म्हणटा सोमी सोमी म्हणटा हांव आसां तुमकां बेगीनच एक बरी सैरीक तुमकां मेळचें बरी करतलो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज यू जीसस वय मागया आमी तेच सोमया लागीं प्रत्येक कुटुंबांत जावंक पुरो सूख समजणे वरवीं दुबाव येवन जावंक पुरो या मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा हांव एकामेकाक समजोन आसतना सोमा कुटुंबां देसवड जाल्यान सपरेट रावन आसात वेगळो आसार जाला नाकत म्हूण बगता कुटुंबां जिवीत एकसूरपणे एकल्यान रावया म्हूण बगते आसा ह्या सर्व वडिलांक या कपलांक सोमयेच्या पांयां तळा दवरया कित्याक सोमयान तांचो संस्कार घडलेलो सोमयान तांचो त्या एकवटसो घांट ती स्ट्रॉंग गेल्ली सोमयान तांणी आंगवण केल्ल्या वरां तांच्या अंतचेर तें पवित्र उदक शिंपटायिल्लें त्या सोमयान तांच्या बोटांक मुदी घाल्ली आनी संस्कार ताणें घेतलो कुटुंबा जिवीत असो काजर सक्रामेंत असो ताका सोमी म्हणटा आस सूख समजून जाल्यार तर राज्य संधान जावन फाटीं परता पवित्र कुटुंब बांदून हाडा म्हणटा सोमी तांचे पासून मागया आमी आस सोमी आशेता परत ताणें सगळ्यांनी फाटीं येवंक जाय एकवटान रावंक जाय माया मोगान रावंक जाय कुटुंबा जिवीत परत नास जाल्लें बांदून हाडूंक जाय म्हणटा सोमी आशेता तो आमचे तावन कित्याक ताणेंच कुटुंब बांदून हाडिल्लें ताणें ताच्या मुखार आमकां कुटुंबाचें ताणें बुन्याद केल्ली कुटुंबान तो जियेल्लो समजता आमचे कस समस्या समजता पूण सोमयांनी तें कुटुंब पवित्र केल्लें ताच्या आजारपणा वरवीं आज आमच्याय कुटुंबान सोमी येवन ताच्या आजारपणा वरवीं तो आज आमच्या कुटुंबां पवित्र करता प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी कितेंय मागूंक आसा तर तुमी मागा भावना बिणो. तुमी जायते जाणां कंडीस जावन पयस जावन लागीं जावन आयल्यात. सगळे थोडे निश्चय तुमी आज करून आयल्यात, घेवन आयल्यात. ह्या नव्यानांत, ह्या आराधनांत, ह्या सुती होगळपांत भाग घेवन कितें तरी तुमच्या जिवितांत एक नवें अनुभव तुमकां करूंक आशेण म्हणले बरें तुमी आज आयल्यात तर उसारा सोम्याच्या पांयां दोळो दवरा. मागा तो सोम्या लागीं. कित्याक सोम्यानंद आमकां सांगलां मागा आनी तुमकां मेळटलें. बेगीनच आमी सोम्याचे आशिर्वाद घेवचे आसा भावनो भयणीनो. थोडो वेळ आमी ह्या सोम्या संगी करशिलो. अपुर्बायेचो तो वेळ असलो वेळ आमकां हाच्या आदीं मेळोना आनी मुखारी मेळचो ना. कित्याक किर्तनकार म्हणटा सोम्या संगी करशिल्लो वेळ एक दीस 100 वर्सां आसतले भशेन. 1 डे इज लायक 1000 years. एक दीस 1000 वर्सां आसतले बरी सोम्या संगी करसून तो वेळ. आनी असलो वेळ आज आमकां सोमेस्तांक फावो केला. देखून आमी आज आमच्या घरांनी आमी फाटी वेता आसतना ह्या सोम्याक घेवन वचोंक जाय, हांगाच सोडूंक ना. कित्याक तो येदोळूच आमच्या काळजांत तो प्रवेश जाला. आनी ह्या सोम्याक आमी उलो केले, आज आराधन केलें, स्तुती आमी केली. ह्या सोम्यान आमचे वोंट कान आनी काळीज आनी आत्मो नितळ केलो. आनी सोम्या जावन आमी जायतें मागलें. हें सगळें आमकां सोम्या आज फावो करता. आज हें सगळें आमच्या मतीन दवर न्हू. जे कितें गरजो आमी सोम्या मुखार दवरल्यात ते सगळे सोम्याच्या पांयां तळा दवर न्हू. सोम्यान सगळ्या मागण्या आमी सांगता म्हणया. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. तर बेगीनच भावनो भयणो, सोमी आमच्या काळजांत येवंचेर आसा, आशिर्वाद घेवंचेर आसा. एक संगत आमी उडास दवरया. पेद्रू पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक केदळां मेळ्ळो. तो मेळ्ळो एक घडी जावन आसा मासली पागोवंक गेल्ल्या वेळार. सगळी रात तो मासली पागोवंक उरल्या शिसा सांगाता गेल्लो. पेद्रू जाणा आसलो केदळां मासली पागची, खंयच्या वेळार तें जाळ उडोवचें हें सगळें तो जाणा आसलो. पूण तो एक दीस आपणाच्या बळान, आपणाच्या सक्तेन मासली पागता म्हूण चिंतून जाळ उडयता, कितेंच मेळना. सगळी रात प्रयत्न करता, कितेंच ना. पूण हाच्या पयलीं जायत्यो फावटी ताणें राती जाळ उडयल्या, जायत्यो मासली मेळ्ळ्या. पूण तो एक दीस ताणें चिंतलें कोण ना, आपणाच्या बळान आनी आपणाच्या सक्तेन ताका मेळटले म्हणून मासली मेळोना. पूण दुसरे दीस सोमी ताका पुनर्जीवन जाल्लो सोमी ताका मेळटा आनी म्हणटा, पेद्रू प्रयत्न सडिनाका, परत तूं जाळ उडय, उजव्या कुशीक उडय. आनी ह्या वेळार धैर्यान म्हणलें बरी, बरवशान म्हणलें बरी, पेद्रू जाळ उडयता. आनी ह्या वेळार जायत्यो मासली ताका मेळटा, जायत्यो मासली ताका मेळटात. 150 कितले नांव कितलें आसात. हो न्हू बेडीनो, आज कितले 153. भोव बेडीनो, वस्तू सोमी आज ह्या सक्रामेंतान आदरस तुमी आज हर एकल्याक एक आज आमकां संदेश दिते आसा. कसलो संदेश? पेद्रू तावन आमकां दिते आसा. कोण एक व्यक्ती ताच्या बळान, ताच्या सक्तेन आपूण कितेंय करता म्हूण चिंता, ताका मेळटा सोलवणी म्हणून. कित्याक पेद्रून तशें चिंतलें.
पूण तो जैतपोटी ताणें मातसली पगल्ली. पूण त्या दिसा सोमी नासलो ताचे संगी. पूण केन्ना सोमी ताका मेळ्ळो जिवितान आसता हें घडलें. आनी आपूण कितें बगता ताका आपूण एक पातकी म्हणून तो दर्या उडी मारता. कमी हांव म्हजे तन पयस तर हांव एक पातकी मनीस म्हणून. आज हर एकल्यां की तोच एक नवो अनुभव आमी घेवन या, संदेश घेवन या. जें कितें आमी करता आमच्या जिवितांत सगळें जावं दी सोम्याच्या त्या बळान, सोम्याच्या त्या शक्तींत. ह्या वेळार आमकां ल्हानशें सोलवणी मेळ्ळ्यार इमिडिएटली आमी जैतेवन जाता. वी बिकम विक्टोरियस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर हो संदेश आज आमी घेवन या की मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत जायतेपोटी सोलवणी आयल्यार, म्हज्या जिवितांत कश्ट दगदणी आयल्यार, बेजाऱ्या भोगल्यार, एकसूरपण भोगल्यार, निराशपण भोगल्यार सदांच हांव म्हज्या बळान न्हय, बघा तुजेच बळान, तुजेच शक्तीन, तुजेच पदवेंत हांव कितें करतलो तें तुज्या कुशे प्रमाणे जावं, खंयचो वावर जावं दी. हें न्ही की म्हज्या वावरांत हांवें हें परत जालां म्हणून, म्हज्या व्हडल्या खंयच्या सांबाळान त्या व्हडलें घर वयर आयलां म्हण ना. हें सोम्याच्या बळान जालां, हें सोम्याच्या शक्तीन जालां. देखून पेद्रू तसोच पूण चिंतून नासलो. पूण केदारां तें आसर हें घडलें आपूण पत्ती म्हूण समजून घेता तो. देखून तो दर्या उडी मारता. हांव म्हजे तन पयसर म्हणटा सोमी, हांव फावो न्हय, हांव तुज्या मुखार रावंक फावो न्हय, कित्याक तुका पळयतना हांव कितेंच न्हय. आनी आज आमच्या जिवितांत तेंच बळ आयलां ह्या सोम्यातावन. कशें हांवें म्हळें, ते रक्तस्रावांत व्हडव्हडच्या पिड्यांत त्या सोम्याक आपडलें की आनी ते बरी जालें की, सोम्याचें नेसाण आपडलें की ते बरें जालें की, ती सकत आतां इल्ल्या वेळांत सोमी आमकां आशिर्वाद दिवचेर आसा. ताची सकत, तीच ताची सकत पावर आमच्या आत्मीतराच्या कुडींत प्रवेश जावन आमकां हर एकल्यांक तो ताचें बळ दिवन गरजेचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर जेसू आपयता, एक घडी बरं आमी उबे रावया. जेसू आपयता, आमकां हर एकल्यांक आपयता तो ह्या वखदां. म्हाका तुका गोपांत आपल्यान जेसू आपयता. हर एकल्यांक आपयता. जेसू आपयता. Thank you Jesus, praise you Jesus. जेसू आपयता. आमकां हर एकल्यांक ह्या वखदां तूं आपयताय सोम्या जेजू. तुजे आशिर्वाद घेवन तूं आपयताय. Thank you Jesus, praise you Jesus. जेसू आपयता. कष्टां सांपडाताना, नष्टांनी अडसताना, कष्टां सांपडाताना, नष्टांनी अडसताना, निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका करता. निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका करता. जेसू आपयता. जेसू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेसू आपयता. पिडे शिडे वेळा जेसू उलो दिला. पिडे शिडे वेळा जेसू उलो दिला. जेसू उलो दिला. कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता.
असता भलायकीताची पाटी दिता कोणी तो सावंदी भेदभाव नासता भलायकीताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका सुका भोवपाताच्या जेजू आपयता. भावनो आनी भयणीनो, तयार जावया आमी ते आपयले जेजूक आमी आतां मेळोवंक. तसो जेजू आमकां आतां मेळोवंक येता. आमकां हर एकल्यांकी आशिर्वादान तो भरता. आमच्या जिवितांत तो आतां बदलावण हाडूंक प्रयत्न करता. हे जेजू लागीं ह्या वखदां आमी आमकां समर्पण दिवया. आमचें कुटुंब समर्पण दिवया. आमच्या भुरगींपणां समर्पण दिवया. आमच्या सेस्तामार आमी समर्पण दिवया. आमचो वावर, आमचें काम, भुरग्यांचें शिकप सगळें आमी समर्पण दिवया. आमचें कुटुंबां पवित्र करून दी म्हण ह्या जेजू लागीं हांव वखदां मागया. कित्याक ताचे आशिर्वाद आमी जोडटा आसतना खंडीत जावन आशिर्वाद मात्र न्ही, त्या आशिर्वादा मुखांतर आमकां हर एकल्यांकी एक नवें जिवीतच फावो जाता. Sacramenta sustan purvilata rupa bota novioriti agaya solvon meja हे देवा, विच्छित साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणी सफोळ सुदान सामचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. गीता गायना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाठों कायल्या बली भेटों समल्या पातका वळखतां सोम्या परतां काकूळ तांचेर राखतां अर्गा पाठयतां आदार लायतां
शांती तुझी मागता, शांती तुझी मागता. संतोष उल्हासान गीतां गायना तुझे सशी मावल्या. अर्गा पाठवून गाया बली भेटून जमल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुझे सोमे असो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सा लोरेसाच्या मनाक आमी सर भक्तिकां हांगासर आमचो मोग दाखोवंक, आमचो एकवट दाखोवंक ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. येदोळूस आमी पवित्र सक्रमंताचें आराधन करून सोमियाचो तो मोगाचो अनुभव आमी केलो. सांगातच सोमियाचो तो मोगी साकलो आनी तसो मोग परत ह्या पवित्र युकोरिस्तांत आमकां पळोवंक मेळटा. कशें सा लोरेस ताच्या परगट जिणयेंत जेजूचो मोग एकामेकाक दाखोवचे खातीर सेवे मुखांतर तसो वेळ ताणें करशिल्लो गी. दुबळ्यांत तें विशेष हुस्को ताणें दाखयलो गी. तसो आज आमचो पात्रोन आमकां हर एकल्यांक ह्या पवित्र मिसां मुखांतर हेरांतय एक भोगसणाचें काळीज, बिरमत पावोवचें काळीज आसा जें म्हूण आशेता. तर ह्या पवित्र मिसांत, ह्या नोवेनाच्या मिसांत आमी भाग घेता. तर फावो बरी वांटो घेवच्याक आमी आमकांच तयारी करया. आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी सोम्या लागचें एकामेका लागचें आमी भोगसणें मागया. सर आमची पदकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया, हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच हांव कुवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. महिमा देवा उंचगी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया, सर्वोपलेला देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वगळटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकुळट तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमची मागणी मानून घे. पिता पवित्र सांगा
Gesù Cristo, Gesù Cristo, भेटलोस तू पवित्र, भेटलोस तू ईश्वर, भेटलोस तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बगेवन लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वास रावून आनी रक्षसाक्षांचे कस मोरान सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां तूं बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुझे सोव्याने पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सन कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्माल्लो आक्विला नांवांचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पतिणे प्रेसिल्ला संगी इटलीतावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक सोमे सुदेवानी रोम शहर सोडून वचचें म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलान ताका भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्यक्ती आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक सबाता दिसा सिनगोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचें तशें ग्रेकांचें मन परतूंक तो प्रयत्न करतालो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनियांतावन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचे उतर परगटच्यान खर्सूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंगोसरा फापुडली आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचे रगत तुमच्याच माथ्यार, ह्या रगताक हांव जबाबदार न्ही. ह्या फुडा हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतालो. अशें थंय तावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियोजुस नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. ताचें घर सिनगोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवांचो सिनगोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय साबार कोरीतगारांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमानलें आनी पयत स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जनगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. जनगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जंय ताणें आपणायला. जनगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या. सर्वेस पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनगाहुचीर आपली निताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत
प्रितुमेर शेकान शेक असलेले लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. आपली सडवण सर्वेस पोरांत घडीत केल्या. जनांगाची आपली सडवण सर्वेस पोरांत घडीत केल्या. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां आतां बरी सण वसना म्हणटा सोमी. हांव वचून तुमचेशी परत्यान येतलो आनी तेदवा तुमची काळजां संतोषान माळटली. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुआं फर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिश्यां लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तवळ ताच्या शिश्यां मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयच्यात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळोवचे नात. आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हण ओ म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कशें, तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचारन आसात मू. सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कारन रडतल्यात, पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जायते फावटी आदेवसाच्या कार्यांनी आमी भाग घेतला आनी जायती संदेश आदेवसांत दिल्ले. जावंक पुरो एक म्हणयारा मुखांतरकी या इस्कालान टिचरा मुखांतरकी या कोणी आमच्या कुटुंबांत हे कार्यां मांडून हाडल्या वेळार बरो संदेश आमकां मेळटा. आमी आतुरेन राखून रावता कसलो संदेश आमकां मेळटलो म्हणून. आनी ह्या वेळार आमकां दुखी भोगता, आमी संतोश पावता. जेजूची वेळ घडी लागीं पावल्ली, निमाणे घडी. हो संवसार सांडून देवाच्या घरा देवाच्या बापा संगी एक जावंसो वेळ लागीं पावल्लो. देखून आपल्या शिसांक तो सांगाता पळय तो लागीं हाडटा आनी आपली निमाणी उतरां तांकां तो दिवंक आशेता. आमी जाणाव निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा ताणें दिल्ली एक निमाणी काणीक जावन आसा पवित्र युकारिस्त. आनी जायती शिकोवन ह्या पवित्र युकारिस्त्या दिल्या उपरांत आखरेक आपणाक घस्तो मोडटा आनी म्हणटा, हे म्हज्या उडासाक तुमी करात. ही जाल्ली देवची जाल्यार निमाणी काणीक. पूण निमाणे संगत्यो निमाणे शिकोवन जायत्यो आमी आयकल्या. आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसल्या वेळार या ताचे पयलीं आमी जायत्यो संगती आयकल्यो जेजू जावन.
आनी ह्या व्हडली शिकवण जावन आसली मोगा विशयान, कित्याक जसो बापान म्हजो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी म्हज्या मोगान तुमी रावोंक जाय. ही एक व्हडली शिकवण. ताचे उपरांत ही जायत्यो शिकवणी आसले. त्या शिश्यां खातीर मागणें करनासलो तो, पवित्र सभे खातीर मागणें करनासलो, एकवटा खातीर मागणें करनासलो. आनी हे सगळें आयकल्या उपरांत आयच्या वांजलांत ती थोडे संगती ताणें निमाणे उतरां उल्लेख जाल्यांत. आनी ही जावन आसात आमी आयकल्या प्रमाणे थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना. थोडोसो वेळा उपरांत म्हाका परत तुमी पळयतल्यात. हे जावन आसात जेजूची उतां. असो अर्थ कितें? थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना. हांवें सांगलें 3 वर्सां बरो परगट जिणेंत आपल्या शिसां संगी आपोस्तलां संगी वेळ करसून पवित्र देवाचे उतार परगट करन आतां वेळ लागीं पावल्ल्या वेळार तो जाणा आसलो. आनी इल्ल्या वेळार ताका निमाण जेवण जाल्लेंच गेत्सेमनी मोळ्यान ताका वचून मागणें करूंक आसा, बापा लागीं मागोवंक आसा ही कश्टांची काल्स निवार म्हणून. ताचे उपरांत दुसरे दीस ताका त्या कुर्सार मरोवंक आसा. कश्ट मोरान सोंसल्या उपरांत ताका तिसऱ्या दिसा जिवांत उठोवंक आसा. देखून तो शिसांक तयार करनासलो. एक काळजाक मारचें गापूरबायचें उतार म्हण येत थोड्या वेळांत तुमी म्हाका पळोवचें ना. आतां जर तर आमच्या कुटुंबांत कोणीय जावं, आमच्या वडिलां जावं, आवय जावं, बापूय जावं सांगल्या तर इल्ल्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना म्हळ्यार कशें आमकां भोगता? आमकां दूख भोगता, खंडीत दूख भोगता. तशेंच जेजून म्हणल्या वेळार जेजून सांगलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचें ना. पूण तितल्या रावूंक ना. उपरांत म्हणूंक लागलो परत तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हळ्यार ताचे कश्ट मोरान सोंसल्या उपरांत ताका पुनर्जिवनपण जावंक आसा, पुनर्जिवनपण घेवंक आसा. आनी ह्या वेळार तुमी संतोश पावतल्यात. आतां तुमी सुस्कान रडतल्यात, कित्याक हांव विचार आसा म्हज्या बापा सरशी, पूण परत हांव पुनर्जिवन जाल्या उपरांत तुमी संतोशान बुडतल्यात, तुमी संतोशान रावतल्यात. कित्याक बेगीनच आमी पवित्र आत्म्याची परब आचरण करता, पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. आनी ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याचे विशयान ती शिकोवण आयकून आसा. जेजू म्हणटा तें आसा, हांव गेल्या उपरांत तुमकां पाराकलीत एक आत्मो धाडटलो, शांतीचो आत्मो. तो तुमकां सगळें हांवें शिकयल्लें उडासा काडटलो. आनी अशें जेजून म्हणली ती उतरां शिसांक उपरांत उडास येतात. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तांकां मेळ्ळ्या वेळार संतोश परत तांकां फाटीं येता. एक अपुर्बेचें उदाहरण जावन आसा. एम्मावसाच्या वाटेर 2 जाण शिस तांच्या वृत्तेक मायगांवांक फाटीं गेल्ल्या वेळार ते कित्याक फाटीं गेले? एका टायमार जेजूचो फाटल्या वखदान ते आसले. तूं खंय वता ते आमी येता म्हूण सांगून आसले, ताणें भास दिल्ली. आतां परत निरासपण परत बेभिरांतीन ते फाटीं वेतात. कित्याक आमचो स्वामी आमचे थावन तो पयस गेला ना, मेकळो जाला आनी मुखार आमकां तो मेळचो ना. देखून ताणें बरवसो सांडून आनी तितले मात्र न्ही हे काळोखाच्या ह्या बुयारांत आसून म्हणली येत काळोखाच्या गडीथांनी अनुभव करून तांच्या वृत्तेक ते फाटीं गेल्ले. हें उतर जेजून आयच्या वांजलान सांगलें, तुमकां दूख भोगतलें, तुमी सुस्कोन रडतल्यात, तुमकां बेजारी भोगतली, तुमकां निरासपण भोगतलें, तुमकां एकसूरपण भोगतलें. पूण तसो जेजू त्या एम्मावसाच्या वाटेर मेळ्ळ्या उपरांत ह्या शिसांक देवाचें उतार परगट केल्या उपरांत सांज जावन आयिल्ली. ते म्हणाले सांज जावन आयल्या. सांज जावन केवळ सांज मात्र न्ही, तांच्या जिविताची सांज ते सांगून आसले. इट्स इवनिंग म्हळ्यार जिविताचे अंतकाराचें जिवीत सांगून आसले. सांज जाली, आमचे संगी राव. बेजाराय घडिल्ले बेबिरांचें आसले तेच शिस जेजून त्या वेदीचेर उंडो मोडल्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जाले. ताणें म्हळें वाटेर ताणें पवित्र पुस्तक आमकां शिकून दिल्ल्या वेळार आमचें काळीज उज्या भशेन नासलें म्हणून. आनी ह्या वखदां जेजूची वळख धरली. सुस्कान नासले, बेजारान भोगले तेच शीस परत संतोश फाटीं आयलो. 7 महिला त्या जेरुसलेम शारांत आयिल्ले, परत फाटीं 7 महिला गेले. आनी हें उतर आज सांगिल्लें सगळ्यांच्या हर एकल्याच्या आपोस्तलांच्या शिसांच्या जिवितांत जारी जाल्लें. थोडो वेळ जेजू नातल्या वेळार म्हळ्यार जेजूचें जिवीत ते कश्टांचे मरणाचें जाल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांचें जिवीत परत संतोशान भरलें. मोगाच्यो भावनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वांजला मुखांतर आयच्या लितुर्जी मुखांत आमकां मेळचो संदेश बरो आसा. कसलो तो संदेश? जेजू म्हणटा,
आमच्याय जिवितांत जायत्यो फावटी असले बेजाराचे गजाली येवंक आसात. हांव विगार आसतना एक दीस एक दोतोरनीची शिक्षकी टिचर ती एका सण तिका एक्सिडंट जालें, अवघड बली जाली आनी दोनूय पांय तिचे घायले, फ्रॅक्चर जावन ती आस्पत्रेंत आसली. हांव तुका मेळोंक गेल्या वेळार ती सुस्करून रडनासली. फादर, हांव सदांय मिसाक घेता, इतले बरें शिकोवन दिता भुरग्यांक, तो म्हजो भावार्थ आसा, कित्याक म्हाका अशें जालें, कित्याक म्हाका आनी मुखार हांव चलोवंक शकतलें गी, आनी मुखार म्हज्या पांयाक बोळ येवंक आसा गी, अशें बेजारान ती सुस्कोर नासली. ताका हांव म्हळें, तूं बेजार हें करनाका, केवळ थोड्या दिसांक मात्र, थोड्या 1 या 2 म्हयने उपरांत तूं बरी जातली. परत तुका तुज्या जिवितांत आसतलें दूख तें नपयस सावन तुका संतोश तो फाटी मेळटलो. आनी ताका एकच म्हणलें हांवें, पळय ते जेजूचे कश्ट पळय, त्या कश्टान तुका एक भागीदार जावंक अवकाश मेळ्ळा. तुजे कश्ट पळयतना, जेजूचे कश्ट पळयतना तुजे कश्ट कितेंच न्हय. यू हॅव सम शेअर इन द सफरिंग्स ऑफ जीजस. जेजूच्या त्या कश्टान तुका इल्लोसो वांटो मेळ्ळा, 100% न्हय, इल्लोसो वांटो तुका मेळ्ळा. ती हांवें असली बुजवणीची उतरां तिका दिल्ल्या वेळार ती संतोशान उद्गारली आनी थोड्या दिसां उपरांत ती बरी जावन फाटी येवन परत तिचो वावर तिणें मुंदरचलो. देखून आयच्या वांजेलांची उतरां भावान म्हणो हर एका जिवितांत आमच्या जिवितांत लागू जातात. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती काळोख आयल्यात, काळोखाची गडितां उब जाल्यांत, अंधकारांत आमी बुडल्या, निराशपण भोगलां आमकां, एकसूरपण भोगलां, देखून आमी सुस्कन रडोन आसाव. पूण त्याच घडये ते थोड्या वेळाक मात्र म्हणटा जेजू. पूण कित्याक जर तर भावार्थान तूं जिवन आसाय, हे सोमेच्या कश्टान आमकां एक ल्हानशें शेर भाग म्हूण येत. पूण आमचें तें निराशपण, आमचें तें एकसूरपण आखीर जाता म्हणटा. बेगीनच संतोशान तुमी उद्गारतल्यात म्हणून. कित्याक जेजून म्हणा एक्चुअली आयच्या वांजेलाच्या मुखार मुंदरसून गेल्यार तेंचो जेजू म्हणटा तुमचो संतोश कंप्लीट जातलो, संतोश तुमकां मेळटलो. तुमी जर तर म्हजेर पतीन दवरचें जाल्यार युअर जॉय वील बी कंप्लीट. आनी देखून पयलोसो पाप साहेब फ्रांसीस भगेवन बाप आमचो हर एक पुढचे हाचे विशयान संतोशाची गडितां सांगून आसलें. आमचें जिवीत संतोशान बरोवंक जाय. देखून ताणें दस्तावेजी बरयल्लें द जॉय ऑफ द गॉस्पल म्हणून, संतोशाचो वांजेल म्हणून. तोच जावन आसा आज आमकांय हर एकल्यांक दिवसा. जेजू म्हणटा तुमचें जिवीत हर एक घडये संतोशान आनी बरोवशान भरतलें. केदाळां भावार्थांत आनी आमी मोगान जियोवन आसा. सान लॉरेस आमकां एक देख जावंक पावल्या भावान, कित्याक ताचें जिवीत कश्टांचें जावन आसलें. त्या जिविता वचून आमी जायतें आयकल्या. दुबळ्या विशयांत येशू विशेश ताका मोग आनी भक्त आसलो. देखून दुबळस ताची आस्त बदीक आसलें. आनी ताका विचारल्या वेळार तुजी सगळें आस्त बदीक तूं हाडन त्या रायाच्या पांयां तळ धर म्हणल्या वेळार तो कोणाक हाडनायलो? दुबळ्यांक हाडनायलो, कश्टांनी आदल्यांक भुगल्यांक तांकां मुखार हाडना. ताची तो आस्त बदीक. ते केल्ल्याक ताका कसली शिक्षा मेळ्ळी? मडतेराचें मरण मेळ्ळें. देखून त्या वेळार ताका कश्ट भोगले, पूण ताचें जिवीत संतोशान भरलें. आनी आज एक महान तो एक सांत जावंक पावला. आनी त्या सांताक मान दिवंक इतल्या व्हड्या संख्यान आमी हांगासर ह्या पुणशेतान आसाव. तो मोग दाखोवंक ना तर आमी हांगा येना आसल्या आमचे आमची गरजे आसात. पूण ह्या माना सांताच्या सांताक मान दिवंक, मोग दिवंक, ताणें जियेली ती समर्पणाची जिणी, ताणें काडले ते कश्ट, आमचे कश्ट जाय जाय म्हूण आमकां भोगप आसा. ताची जिणी, आमचे समर्पणाची जिणी जाय जाय म्हूण आमचें तें भोगप घेवन ह्या देव मंदिरांत ह्या पुणशेतांत आमी आसाव. जावं दी आमचें जिवीत ताचे बरीच एक पवित्र जिणी जावं दी. आनी आमी सदांच त्या सोम्या भाशेन ह्या जिवितांत कस ह्या बेजाराय ह्या मरण आमकां मेळ्ळ्या उपरांत एक दिसी आमी त्या सोमेच्या पुनर्जीवन भाग घेता आसतना आमचें जिवीत संतोशान उद्गारतलें म्हणलो संदेश आज आमी घेवया. आनी लॉरेन्सचे मजतीन आमी सदांच माया मोगाची भुरगीं जावन जियोंक हें पवित्र मिस्टर बलिदान आमकां कृपा आनी आदार दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. स्वीकार कर, पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो रूपकाचा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची, कृपा दी जियोवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर, पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो रूपकाचा तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी
आमची कुर्बानीची आमच्या जिणी मोगाची सभा केल्या आमकां मोगळा बापा अर्घा आमी भेटयता भक्तीनास तुका आशिर्वादां घाल तूं आमचेर हर एका दिसा जिणी सुफळ नंदन कर मागता रे बापा अर्घा आमी भेटयता भक्तीनास तुका आशिर्वाद स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासर उपकार जाप तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भरजिणी आमची तुरपातीची आमच्या जिणी मोगाची म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेस जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या कण्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो हेच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशी आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्य दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजा करी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार
बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bowert so good purgatoria. तुझ्या कोर्सा आणि पुनर्जीवन बोणावरी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. सुख सराच्या सुरबंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सोडवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, जेरल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी बर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांज जुजेती सोपोती, भगवंत धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थन आमी आतां भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवश नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसपडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूता म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोग असो गुत्सावन आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू पळय हांगासर आसा. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणाक आपयले आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुमचे भितर तुमचे म्हाका फोना पूण तुमच्या उतरांनीच म्हाका बरेकी मेळटली. उडो जिवितासो मुसवार संसारासो सोमीचे मोसो दैवीक कारणान बोसो आत्मिकतान बागोसो एक मात्र मोसो. उडो जिवितासो मुसवार संसारासो सोमीचे मोसो दैवीक कारणान बोसो आत्मिकतान बागोसो एक मात्र मोसो. जेजू गोड्या बोल्या दी तुजी भीक म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोड्या बोल्या दी तुजी भीक म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. खरें सत्खरी वाट खरेंच जिवीत आमचें खरें मीठ प्रत्वेचें. पुनर्जीवन पोडकीर आमच्या बरवशाचें बेने क्रिस्तायाचें. खरें सत्खरी वाट खरें जिवीत आमचें खरें मीठ प्रत्वेचें. पुनर्जीवन पोडकीर आमच्या बरवशाचें बेने क्रिस्तायाचें. जेजू गोड्या बोल्या दी तुजी भीक म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोड्या बोल्या दी तुजी भीक म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू हांव तुका अर्गां दितां रावतो
आपल्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा मासा रक्तान तुज्या पोसमोसो करताय वेसना तेण्यानी म्हाका तूं भरताय तुज्या सरुकाराक अर्घा हांव दिता कुशेक तुजे काळजाक चलूंक आदार मागता जेजू हांव तुका अर्घा दिता राव तूं दुर्बळ्या बिडारा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा तुका स्वागत करता तुका वंदिता सदांच राव तूं म्हज्या काळजा प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनिद भक्तेलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे इसोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. नो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचे आराधन सोलोन वर्ण मिसाचे बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागल्ल्या भोव मानादीक आक्वीन नोरोन्ना पांगळा फिरगजेचो ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. भोवमानादीक आक्वीन नोरोन्ना नागपूर डॉमिनिकन मेजर सेमिनरीचो दुसऱ्या टर्माक रेक्टर जावन विंसून आयला. भोव वर्तो एक स्थान तो पवित्र सभेचो याजकांक तरबेती करचो थंयसर रेक्टर जावन आसा. म्हजोच आमी शेजारी भरते शेजारी एकच घरा लागीं आमी आशिल्ल्या तो सेमिनरीक पयलें गेलो हांव उपरांत गेलो. म्हजो आदल्या वर्सा 25 वर्सांचो याजकी दिक्षा जाली जाल्यार ताची ह्या वर्सा पोरमेयाच्या 9 तारखेर आपल्या माय गांवांत पांगळा गांवांत ताणें आपल्या 25 वर्साचो याजकी दिक्षेचो रुपयेचो आचरण केलो. जायते वर्तें शिकप जोडून प्राध्यापक जावन आफ्रिकांत डेल्लींत वावर करून अशोकनगर फिरगजेंत विगार जावन प्रस्तुत रेक्टर जावन आसा. वर्ते कालतो आनी तशेंच अपुर्बायचो याजक आज हांगासर आमचे खातीर मागोवन हे नोवेनाचे मीस ताणें केलां. ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या वर्त्या मिसावांत ताका बरें मागता. तांच्या उजव्याक आसात भोवमानादीक रोनाल्ड टेलिस कांजार फिरगजेचे झांसी दिएसेसीचे विगार जावन जेराल जावन आसात. आमच्या तुवारड्याच्या कांजार फिरगजेचे एक अपुर्बायेचो वर्ते स्थान आपल्या दिएसेसीन दिवन वर्ते मिसांव ते करन आसात. आज आमचे संगत आसात तांकां स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पाद्रपाच्या दाव्याक आसात मानादीक बाप डेनिस फर्नांडीस कापुचीन पाद्राप आमच्याच वारड्याच्या केरा फिरगजेचे कापुचीन पाद्राप जावन फाटल्या 25 वर्सांत हांव जपानच्या मेड इन जपानच्या त्या गांवांत विगार जावन आतां प्रस्तुत प्रिंसिपल जावन ते वावर करन आसात. आज हांगासर ते आयल्यात.
आमच्या सहाय्यक फिरगज याजकाचे मावळे माम ते जावन आसात तांचोय वर्तो मिसांव जावन आसा जपानान तांकां हांव बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर आसात म्हज्या दाव्याक म्हज्या उजव्याक आसात मानादीक बाप मॅकेन्झी मेंडोन्सा डॉमिनिकान पाद्राप गांवांत ते कल्याणपूरचे बिब्लिकल थियोलॉजींत शिकप जोडून आतां प्रस्तुत अशोक नगरांत ते सहाय्यक फिरगज याजक जावन आसात तांकां वर्ते मिसांव राखून आसा आज हांगासर आयल्यात तांचोय हांव उपकार बावडटां देव बरें करूं म्हणटा थंयसर आसात सहाय्यक फिरगज याजका लागीं बसून आसात मानादीक बाप वालेरियन सल्डाना किरेम फिरगेजेचे वर्सान वर्स आयिल्ल्या वेळार सांत वर्साचे भक्तीक जावन हांगासर ते येतात तांचोय ते अहमदाबाद DSCचे थंयसर ते वावर करतात तांचोय उपकार बावडटां तांकां बरी भलायकी मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ह्या जाका लागीं ही मानाची वात घेवची मागीर ती आमी तिचो उपकार बावडटा थोड्या तेंपा खातीर ती रजेर वेतात तांकां देव आशिर्वाद दिवन दी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून हांव मागतां आतां विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाच्या वाती वांच्या खातीर सर्गीच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र थळाचेर विविध रितीन कुमो करच्या दानीचेर जेवणाचे प्रायोजक वंतिगे जावन तशेंच विविध रितांनी मुर्दोम जावं दी प्रायोजक जावं दी वंतिगे जावन दिल्ल्या सर्वांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या काळजामनाच्या आत्रेक सफळ कर ह्या वातीचो उजवाड तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर उजवाड फांको दी तांची मागणी फळादीक जावं दी तांणी ह्या सान लोरेसाच्या वर्त्या पुणशेतार दिल्लें ती दानां देवाक मानवो दी आनी तांचे चड आत्रेक सफळ जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो अशे जेवणाचे प्रायोजक क्लायड आलिंडा केडन आनी क्लायनल क्रास्ता मुंबय क्लायड आलिंडा केडन आनी क्लायनल क्रास्ता मुंबय अशे जेवणाचे सहप्रयोजक हॅरी रिमा कुटिनो पक्षीकेरे हॅरी रिना कुटिनो पक्षीकेरे अशे जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां ग्लेन मेनेजेस मियार ग्लेन मेनेजेस मियार जॉयल डिमेल्लो निट्टे बी जॉयल डिमेल्लो निट्टे बी जॉन पाउल मेंडोन्सा कडेबेट्टू जॉन पाउल मेंडोन्सा कडेबेट्टू गिल्बर्ट एंड शालिनी नोरोना अबुधाबी गिल्बर्ट आनी शालिनी नोरोना अबुधाबी मेल्विन लियो सिक्वेरा मुंबई मेल्विन लियो सिक्वेरा मुंबई जसिंता क्रास्ता मुंबई जसिंता क्रास्ता मुंबई एनी वेगस बेळतंगडी एनी वेगस बेळतंगडी हाचे वर्णाचे प्रायोजक लेट बोनिफासेरो हाच्या उगडासाक दिवचें ताच्या कुटुंबाच्यांनी कार्कल टावन लेट बोनिफासेरो कार्कल टावन हाचे मुर्दोम सिल्वान ज्योत्स्ना लोबो बैदाळिये सिल्वान ज्योत्स्ना लोबो बैदाळिये नेल्सन डिसोजा कणजार नेल्सन डिसोजा कणजार फ्लॉय एंड फ्रेया डिसोजा आर्वा फ्लॉय आनी फ्रेया डिसोजा आर्वा हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे हेल्विन मतायस एंड फॅमिली दुपदकट्टे रॉस्बो थॉमस केरळा रॉस्बो थॉमस केरळा आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यान तर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत जेवणाक तांदूळ वंतीक जावन दिला जेराल्ड कॅस्टलिनो दुपदकट्टे जेराल्ड कॅस्टलिनो दुपदकट्टे मुगाळ
लोरेसा पावल्या भक्ती तुझ्या पायांतळा उकर तुझे नियाळू पाठवून गा पाव म्हण मागता जिनले पळणार आमच्या सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे ये जैते वद मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें कालते मागणे वरत्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बावार तेर बळवसो देवा सोनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचें थंय परजळशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्मेच्या सरगर्जनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात विघ्नान वरातांव राखल्या पासत पिडे शिडेंतले राखून व्हेल्ल्या पासत जवळ्या भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या पासत 20 वर्सांतावन घरा येनातलो भाव घरा पाटी आयिल्ल्या पासत एग्जामान बरे मार्क्स आयिल्ल्या पासत बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत बरें काम लाभिल्ल्या पासत युरोपाक वचोंक विजा आनी तिकेट मेळिल्ल्या पासत एक्सिडेंटांतावन राखून व्हेल्ल्या पासत बरें कुटाम फावो केल्ल्या पासत बोरवेलांत बरें उदक मेळिल्ल्या पासत लागेज पाटी मेळिल्ल्या पासत बिझनेस बऱ्या तरेन जाल्ल्या पासत UK वचोंक विजा आनी तिकेट फावो केल्ल्या पासत बरे जुनियर सांगातीन फावो केल्ल्या पासत ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभिल्ल्या पासत प्रत्येक तरान भुरग्याचे देणे लाभनासतना आसल्या ह्या वेळार देवान फावो त्या वेळार एक भुरगेचे देणे फावो केलें गर्भांत ते भुरगें वाडोवन वयतना थोडें आंगून त्या भुरग्याक गर्भांत आसतना आसलें पूण धाकट्यारांनी काडचें म्हळ्यार देवाच्या दयेन हांगासर आमी विशेश मागणें केलें म्हजे लागीं तें आयिल्लें आनी विशेश मागणें केलें काडचें नाका म्हणलें आमकां संदेश मेळ्ळो आनी त्याच प्रकार गर्भपात करिनासतना त्या भुरग्याक वाडोवन सोडलें आनी अपुर्बेचें भुरगें तांकां फावो केलां नॉर्मल तरान फावो केलां आनी आज तीं हांगासर आसात देवाक अर्गां दितात ह्या सर उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवान ह्या थळार जायतीं अजापां केल्यान करते आसात जात मात लेख नासतना जेजून केल्ल्या त्या सान लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका हरसिदां तुका सुम्या जेजू हरसिदां तुका जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका हालेलुया 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 सर आमची ते समा सान लोरेसा मरिफात मागया 40 जाणांच्या हातापायांचे गांठी दू गुण जावं 70 आनी 13 जाणांची सर कुडीची पिडा गुण जावं 30 आनी 13 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 13 भुरग्यांक हट राग पयस जावं 82 कुटुंबांनी शांत समाधान आसूंक 171 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 27 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 69 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक 9 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक जावं 17 जाणांक बरी विजा मेळोंक 9 जाणांचे भायर पडिल्ले भांगार आनी पयशे मेळोंक 14 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून असो 11 जाणांक वायट सवयींतावन सुटका मेळोंक 13 जाणांनी आमाल पिवणें सोडूंक 12 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस सरोंक 8 भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक 83 भुरग्यांक जाणांक बरें काम मेळोंक 12 जाणांचे काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 16 जाणांचे रीण फारीक करूंक मजत मेळोंक 25 जाणां परगांवांत बरें काम मेळोंक 15 जाणांक पयशे पाटी मेळोंक 15 जोड्यांचे काजरी जिवेत बऱ्यान जावंक 6 जाणांचे चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोंक 25 जाणांचे घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावचे खातीर 34 जाणांक मोतीक समाधान मेळोंक 14 जाणांची शेळ कोंकली ताप सायनस गुण जावंक 13 जाणांची कॅन्सर पिडा 5 जाणांची लिव्हर पिडा किडनी पिडा 28 जाणांची एलर्जीक पिडा 8 जाणांची शिरांची पिडा पाठीची दूख गर्भकोशाची पिडा 18 जाणांची आस्थमा
6 जाणांचे युरिन इन्फेक्शन, मोतीची पिडा तकली पडापड गुण जावंक, 8 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, 18 जाणांक दोळ्यांक दिश्टी फाटी मेळोंक, 9 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, 9 जाणांचे पोट दूख पिड्स पिडा गुण जावंक, 17 जाणांक बरी न्हीद पडोंक, 5 जाणांचे मन परिवर्तन जावंक, 3 कुटुंबांनी देवाचे आपोवणे लाभोंक, 6 जाणांचे बँक पॉयंट्स जावंक, 8 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 17 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, 25 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोंक, सांबाळ सोडोंक, 8 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्यान जावच्या खातीर मागतात. प्रत्येक त्या सवा पासत 2 भुरग्यांची आनी जायत्या भुरग्यांक आतां ऑटिझम आसा गुण जावच्या खातीर, ADHD समस्या परिहार जावच्या खातीर, एका भावाक सैरीक मेळच्याक, एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळच्याक, एका भावाच्या पांयांक बोळ मेळोंक, ताची भलायकी पाटी वेगीच मेळोन ह्या जाग्यार पाटी येवंक, एका भयणीचे शिरांचे समस्या परिहार जावंक, एका चलयेचे एज्युकेशन जाता तितले वेगळी जावंक, कॅनडांत आसच्या व्यक्तीक विजा रिलीज जावचे खातीर मागते आसात. ह्या पवित्र जागेर आम्हा सोमेस्ताची त्या सवा आमची योजना ह्या जागेर येवच्या भक्तिका पासत आमी मागया. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಗ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಗಲ ಹೃದಯ ಬೆನಸಿನ ಬೇನೇನು ಗುಣ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗದ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಟ್ಟು ಪೂರಾ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಪೂರಾ ಅಗಲ್ನ ಕೋರಿಕೆನೆ ಕೇಳರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಹೋದರಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅವರಿ ಅಶೋಕ್ ಪಡಿಪಿನಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಗಲ್ನ ಆ ಮಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಆ ಅಶೋಕನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅರಣ ಭಿನ್ನಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಲಟ್ಟು ತಿಗಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರನ್ನ ಸಮಾಕ್ಷಮ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೀನೆದ ಕಷ್ಟ ವೇಳ दोळ्यांनी मोरता दुकानी सुख रसलो तस सांभाळता सदा चंचल जायना कंगाल जायना आस्तलो पोंत पर्या नागीच हांव तुझ्या सांगता म्हणया शेकी बावर त्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीवन बगे मरण मरण सरकार तुझे संगता सस्नावा होगळसुंचे बग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भाग्यवंत लोरेस मारती रामा पासोत विरातीक क्रिस्तीचे बसनाक आमी पावसांचे काती प्रार्थुया. येसर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळींच्या उज्याचेर जैतवराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हण लालन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या दयेनं आमा सोमेस्ताची पिडा शिडा गुण जावं. जायती पिडा ह्या जाग्यार गुण जाल्या. दैवीक सक्तेन जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आत्म्याच्या स्पर्शान बरेंपण जालां. जेजूच्या अमोलीक रक्तान गुण करची सकत वाडल्या देखून आतां आमी आमच्या पिडे खातीर मागया. प्रधान याजक सर पिडेस्त भावंडां पासत हें विक्षण करतल्यां पासत कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांच्या पासत आनी आमा सोमेस्ताची पिडा गुण जावचे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याची नावे आमचो आदर ताणें रचला सर्गाणी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोन दी.
सोमी तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पथकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकान तुज्या दैवीक सहावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचेर भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां सांबाळ राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवे रावो. ह्या पवित्र उदकाच्या शिपणे वरवीं देवा बापाची काकूळट आमचे थंय पडोवंक सर आमच्या पातकांचे बोगसाणें मेळोवंक ह्या पवित्र तेलान मागलेल्या मारिफात बावडतान आमी स्विकार केल्ल्या मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभो आनी सर पवित्र आत्म्यान बरोवन रावच्या खातीर देवाचे पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. उबे रावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. गायक न्हू आत्म्यान शेणोवन जाता पर्यंत पाद्राप येता पर्यंत लायनीक येनाकात आमकां येवंक बारीक कस जाता. पवित्रात्मा राबा करुणिसी वो देवा राबा करुणिसी वो देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ मोगाळ पात्रून आमच्या जालो रे सा पावल्या भक्तीन तुझ्या पाया तळा उपकार तुझे नियाळून पाटो अर्गाम पाव म्हूण म्हाका जिणे पळणार आमच्या तुमरा दात्याचो तुमी मोग केलो क्रिस्ता कोरो साक्षी जावन जीव अर्पिलो भावार्थाची करे देख जालोय तर नाटकोणी मारतीर कोरो सालो तुझे नियाळून पाठवून गा पाव म्हूण म्हाका जिणे पळणार आमच्या मोगाळ पुत्रा सोबे अंगार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.